शिगम्याच्या 8व्या राती जावपी मोरजाई देवीचे चोरांचे रोमाट मोठ्या उत्साहात जाले। केळीचे गड, आमे, फणस तसेच मातीची चुट्टां हातात धरून नाचप हे या रोमटाचे खाशेलेपण। गावात 7 दीस दरेकाच्या घरात रोमाट नाचोन 8व्या दिसा सांजे देवळाकडेन येता असतना जे कितें हातीक मेळटा ते चोरून हे लोक देवळात हाडून दवरतात। उपरांत चोरून हाडिल्ल्यो वस्तू हातीत धरून नाचप हे या रोमटाचे खाशेलेपण। ताकाच लागून ह्या उत्सवाक चोरांचे रोमाट अशें म्हणटात। पळयात। वर्ष पद्धतीप्रमाणे हे चालू असतात। त्याप्रमाणे हे रोमाट आमचे आता चोरयेचे, हे रोमाट चोरयेचे हे आता चालू असतले। 12 साडे 12 वयतले भितर त्याच्या उपरांत हत्याचे रोमाट येतले। हत्याचे रोमाट जाल्यार आमचे मार्चे असतले। मार्चे जाल्या उपरांत आमचे घोडेबंडी आसता। घोडेबंडी ही एकदम भुरग्यांचे सगळ्यांनी आता घोडे चालू आहात। त्याप्रमाणे वर्ष पद्धतीप्रमाणे हे आमचे ते कार्यक्रम ते झाल्या घोडे झाल्या उपरांत परत सोंगां असतात। सोंगां सगळे हे काडचे पडटा, ते ती मागीर जाता। ते खरे पळणे सारकी सगळी सोंगां आमचे कोणत्याचे प्रमाणे सगळे काडची पडटात। ती सोंगां जाल्या उपरांत ते आमचे कार्यक्रम सोंपतात। दुसऱ्या दिसा धुळवट ती धुळवटी खेळटात। मागीर आमची नांव वयता जाल्या उपरांत मागीर ते आमची समाप्ती जाता। धुळवट सोंपता। ओके, आमच्या पूर्वजांची जी आमकांच खबर ना। आता जे आमकां हे म्हणजे आमकां काय खबर ना। जे रुढी आमचे चालू आहोत त्या रुढी प्रमाणे पारंपारीक प्रमाणे हे आमची घोडेमोडणी उत्सव साजरो जावंक जाय। पोरसांतले सगळे हाडचेच पडटा। इतले पोरसांतले वता हाडची तितले पोरसां आनी वाडटा केळी सुद्दां तितले आनी केळी वाडटा। आणि आमकां काय दिसता खबर आहा, रोमाट टायम टू टायम सारकी गेल्या उपरांत लोक वस्ती वाडटा, प्रोग्रामांक तेजी येता, लोक वस्ती वाडटा, प्रोग्राम तेजी येता। म्हणून त्या खातीर टायम जर ही वेवस्था जाल्या उपरांत तर जाता। ही आतांची ही भुरगीं ह्या रोमटान आता कोण कोण नाचता? सगळे गावातले लोक मिक्स जाता। आमच्या गावातलेच लोक वता, भायले लोक वता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।